आमी जेन्ना देवा बरोबर आमचो संबंद दवरता म्हणजे मागण्यांत येता तेन्ना प्रत्येक जाणा मदें जे आमी शिकल्या वो आमचे चाली प्रमाणे ताचे बरोबर वो संबंद दवरलेलो आसा तो स्टार्ट करता. गोडेक आमी मागणी म्हणटा जायत, गोडेक आमी ताका आमचे संकश्ट वो आमची आव्हानां आयिल्लीं आसा, आमच्यो गरजो आसा त्यो आमी सांगतात. ते सांगल्या उपरांत मागीर कितें जालें, आमची मागणी जाली म्हणटा वेतान. पूण सांतिनास आमकां कितें सांगता जाणें, पयले सुवातेर देव म्हाका पळयता आनी म्हाका देव तर पळयता जाल्यार म्हज्या काळजांत म्हज्या जिवितांत कितें म्हणून घडटा. आतां खूब जाण तुमी घोडेक जेन्ना कोंबयांक येता तेन्ना तुमी खूब म्हाका कोण कसो पळयता अशी तुमच्या मनांत आसता. कोण कांय पळयना तुमकां, पूण तुज्या मनांत अशें आसता. हेच भाशेन देव म्हाका पळयता जाल्यार म्हजे सगळें कितें म्हणून जावंक जाय. एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ताका म्हाका पळयता आसतना पयली सुरवातेक ती खूब नर्वस आसतात. मागीर तांची फ्रेंडशीप जाली की ना ओके मागीर काजार जातात, मागीर ओके वेगळे. पूण हो जो पळय लागशिल्लो संबंद जो आसा तो वाडत वेता. आनी वाडोंक जाय जाल्यार आमकां सांतिनास ही पळय उतरां पयल्या वाचपान सांगल्या ती मनांत धरूंक जाय. सर्वेस्पोर तुजेर आशिर्वाद घालूं आनी तुका सांबाळूं. तो म्हाका पळयता कित्याक लागून, तो म्हाका सांबाळटा आनी तो म्हाका आशिर्वाद दिता. सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो पोरजोळ तुजेर घालूं आनी तुका प्रसन्न जावं. तो आमकां आपल्या एकवटान दवरता. पळय तो सगळें करता. जेन्ना तो आमकां मेळूंक येता सगळोकूच आमकां तो मेळटा. कित्याक आमी ताचे कुडीचे सांदे. आनी हांगसर पळय आनी कितें सर्वेस्पर आपल्या मुखामळ तुका दाखोवं आनी तुका शांती दिवं. जेन्ना आमी देवाक कोणभवता तेन्ना हें पळय आमच्या मनांत कितें चलता सगळें तें शांत जावंक लागता. कितलीं जाणां आमी एका मंदिरान वेता, आमी इगोर्जेन वेता आनी सांतिस्मू साक्रामेंत आसा पळय त्या कपेलान वचोन बसता. खूब उचंबळाय आसता आमची. पूण एक वर जाता म्हणटोच 2 वरां जाता म्हणटोच आमी सारकी शांत जावंक लागता. आनी शांत जालीं की ना मागीर आमी परतून घरा वेता. म्हणटच तो आमकां ही शांती हाडटा, तो सगळें थाऱ्यार हाडटा. आनी हो आमचो अणभव जावन आसा. कित्याक लागून हो जाल्लो आसा, कित्याक देवान जेन्ना आमकां घडलीं ताणें आमकां आपल्या सारकीं घडलीं. पूण हें ताचे सारकिल्लें जिवीत आमी कशें जिवंक जाता ताचेरूच दोळे लावन. तुमी जाणात न्ही तें आयकलां जेन्ना वादळान वारें हालतालें धोलतालें तेन्ना जेजू उदका वयल्यान चलोन येता. आनी ते पळोवन ते गाबोत्तात, भूत म्हूण समजतात. तो म्हणटा ना हांव तो, तूंच जाल्यार म्हणटा तो म्हज्यान ह्या उदकाचेर चलोन येवंक जाता तुजेशी ये म्हणटा. ताचे दोळे तो जेजूचेर लावन त्या उदकाचेर चलोंक लागता. पूण ल्हारां एकदम व्हडलीं जावंक लागतात. आनी तेन्ना तो ताची विस्त जेजूचेर आसा पळय ती सोडटा आनी ल्हारांचेर दवरता. आनी मागीर कितें जाता, ल्हारांनी बुडूंक लागता. म्हजे भयणीनो आनी भावनो, आमचे दोळे सदांच आमी जेजूचेर दवरूंक जाय. ताचे दवरीतोर आमी कसल्याय संकश्टांनी चलूं आमकां कांयच जावचें ना. आयज पर्यान ह्या संवसारांत कितें चलता तें आमी जाणो. कितली मारामारी, कितले राग द्वेश, हाका लागून घेर्रां न्हयच संवसारान राष्ट्रा मदें वो देशा मदें, पूण आमच्या घोराब्यांनी पळय तशेंच जाता. आमच्या घोराब्यांनी तशेंच चलता. आमी शांतीन ना.
एकामेका सगळे आमी झुजता मोग हिंगेलो तर आनी आमी कोण तें सगळें विसरता. दुसऱ्या वाचपान आमकां सांगलां कशे भशेन हे भशेन जियेताल्या म्हणून देवान आपल्या पुताक धाडलो. हो पूत ह्या संवसारांत कसो आयलो? एके आंकवारीचे कुसव्यांत तो ताणें जल्म घेतलो. ही एक मिलाग देवान केली. ताच्यान करूंक जायना मिलाग्री जातात. ही मिलाग ताणें केली. एके वस्तुरीक ताणें निवडली, तिका निश्कलंक अशी दवरली, एकदम नितळ निर्मळ काळजान मनान करण्यांनी, आनी तिचे सगळें पवित्र आत्म्याचे आसण्यांत आनी शक्तीन तिका बाळंतर केली. म्हणून ताचो पूत त्या कुसव्यांत आयलो. देव सोंबाचो तो, पूण कुसव्यांत ताणें मनशाकूळ घेतलें. आमचें जिवीत ताणें पोतकरलें. जशे भशेन आदाम आनी एवाक देवान रचलेली, ताणें हेच भशेन सायबीण मांयक रचली आनी तिणें मनशाकूळ जेजूक दिलें. देव आसलेलो तो आतां आमचे सारको मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी ताका लागून ती देवाची माय. आनी ताणें खुर्सार तिका आमची माय म्हणून दिली. कित्याक तो आतां आमकां सगळ्या जाणांक आपणायता एके कुडींत आपले, आनी ती जशे भशेन ताचो परमोस कोत्ताली ते भशेन ती आमचो प्रत्येकाचो कोत्ता आनी आमी तिच्या आसऱ्या खाल जियेता. सगळे सांत भोक्त तिका पयलो स्थान दितात. कित्याक ती आमचे पासून मागता आनी ती आमकां आपले पुता जेजू सवे एकवटून दवरता. ती कसली माय? एकदम करुणायेची, दयाळ. तर हे भशेन आमी तिचे सारकी जावंक जाय. पूण पळय आमी रागान बोत्ता. कित्याक लागून? आपणापणाक लागून आमकां हें जाय तें करूंक जाय हे भशेन आमी एकामेकाक मानार कोत्ता. ते भशेन केलें म्हणटूच मागीर आमची दुस्पट जावंक लागता आनी आमी दोशी जाता. आमी एकामेकाक सगळें कोंत्र जाता. मागीर आमी झगडटा, मार पर्यंत दिता आनी मरण पर्यंत आमी हाडलेले आसा एकामेका पासून. असली आमी नश्टूर मनशां जावंक लागता, वायट मनशां जाता. देवाची भुरगीं आमी, पूण अशे भशेन जाली की ना आमचे मदें देवपण आनीक ना. फकत संवसारी जिवीत आमचे मदें आसा आनी काळोखाची मनशां आमी अदीक जावंक लागता. ताका लागून देवान ही मिलाक केलेली आसा आमकां सगळ्या जाणांक सोडवण दिवच्याक. आनी आयज आमी हांगसर आयल्या भयणीन आनी भावानू हेंच पळोवपाक की ते गवळी थंयसर वचोन पळयल्या उपरांत ताका कळीत केल्लें दुतांनी तें सगळें ताणें पळयलें. देव हे भशेन सादो आनी हे भशेन तो जल्माक आयलेलो आसा. देवाचो पूत तो, पूण हे भशेन तो जल्मला. आनी ताचे विशीं ते जे सांगताले ते सगळे सायबीण मायन आपल्या काळजान धरून ताचेर नियाळ करून ताका तिणें तेंको दिलो आनी तो हे भशेन वाडत गेलो आनी ताका नांव हिंचें दिलें, जेजू म्हणून नांव दिलें. आमी सगळे जाणां जेजू जेजू म्हणटा, पूण जेजू म्हणटा तेन्ना ताका आमी आजीर जावंक जाय. आनी हे भशेन तर आमी ताका आजीर जायत आमकां सुटका सोडवण सगळें फावो जाता. तर आमी ह्या वेळार आमच्या हात अशें उंटेन धरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान तो आमचे कुडींत भरोन येता आनी प्रत्येक सुस्कार भायर सरतना आमी ताचें सगळें भरोन येता. आमी आमचें सगळें भितर आहा तितलें रिकामें कोत्ता. जावं आमची चिंतना, आमची भावना, आमची चाल, आमच्यो आठवणी, आमचे मनोभोव, आमच्यो ओडी सगळें ताका आमी भेटोवया, समोर पळोवया. जेजू 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 म्हणून. आनी जेजू म्हणटाना जे समोरपणाचें मागणें आमकां सांतिनासान शिकयलां आनी जें सगल्या आमच्या भावांनी पोतकरलां ते भशेन आपलें जिवीत सारलां, चड करून भाग्यवान फ्रांसीस शावेरान ते भशेन आमी आमचें जिवीत सगळ्यांत सुस्कार भायर सुटना जेजूच्या नांवान
ही उतरां आमी जियोया. घे दोनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगलें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां, तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगलें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणे ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी, इतलेंच म्हाका पुरो. हे भाशेन सायबीण मायन जियेली, हांव चाकर जावं म्हजें सगळें तुज्या उतरा प्रमाणे. ते भाशेन आमची मायची देख घेवन तिचे भाशेन हो मनोभव आमी जियोया आनी देवाक आमी मानता तसलीं ताची भुरगीं जावया, कित्याक हें सगळें आमकां जेजू सगळें ताणें घडोवन हाडलां. तर ह्या वेळार आमी देवाक आमचें जिवीत भेटोवया.